भावान भयणो अशीच एक काणी आसा. एक नर्स ती पिडियाट्रीक वॉर्ड म्हणजे धाकल्या भुरग्यांचे वॉर्डान ती काम करताली आनी ती सदांच धाकल्या भुरग्यांचे हड्ड्याचे स्टेथोस्कोप घालून ती तांचे हार्टबीट आयकताली. आनी तिणें आयकल्या उपरांत ती रोखडीच कानांतले काडून त्या भुरग्यांच्या कानांत घालून तांकांय ती आयकोंक दिताली. आनी भुरगीं तें आयकून सरप्रायज म्हणजे तांचे तोंडाचेर तेजे अशें करून एक मिस्ट्री कशी तांचे दोळ्यान दिसूंक येता. म्हणजे कितें कितें काय म्हणून धाकलीं भुरगीं ती आयकतात आनी तो हार्टबीट आयकून तीं चिंतूंक लागतात. आनी सदांच ती तांचें तें पळोवन तिकाय बरें दिसतालें, भुरगीं सरप्रायज जाल्लीं न्हू. आनी एक दीस तिका एक धाकट्या भुरग्याच्या तोंडान दुसरोच जबाब आयकूंक येता. एक 4 वर्साचो भुरगो जेन्ना ती त्या भुरग्याच्या हड्ड्याचेर स्टेथोस्कोप घालता आनी विचारता कितें तुका कितें दिसता हें कितें काय म्हणून. तो भुरगो तो वेळ चिंतता आनी पळयता आनी म्हणटा, तिकाच एक क्वेश्चन करता कितें जो जे काळजाचे धोडायता तो जेजू काय? इज दीस जीजस नॉकिंग ऑन माय हार्ट? नो, होच प्रश्न ती आयकून ती सरप्रायज जाता. ओय मोगाच्या भावान भयणो, आयज दोनी वाचपां इसायास प्रवादी आनी जेजू आमकां आमच्या काळजाचेर ते दोडावन म्हणटात, ते आमचे काळजाचेर नदर घालूंक आपयतात. आयज आमकां खरो उपास कितें तो आयची दोनी वाचपां आमकां सांगतात. आमी उपास हें तर आयकलां आनी चडशें आयकतात तेन्ना केन्ना आयकतात हे पाचिसाच्या काळांतूच आयकतात, कित्याक आमकां उपास करूंक आपोवणें आसा. आनी जायते फावटी वर्साच्या दिसाक आमी फ्रायडेयाची घडी उपास करता आसतलीं, दनवार करता आसतलीं. आनी हें हो उपास हें तो न्हू, हें जुदेवांक एक व्हड म्हत्वाचें हें आसलें. आनी मोइसेसाचो जो कायदो आसा, मोइसेसान तांकां तो कायदो दिल्लो आसा, आज्ञा दिल्ल्यो आसात, तातूंत तांकां वर्साक एकूच फावटी उपास करूंक पडटालो आनी तो तेमी पाळूंक जाय आसलो. पूण आमी आयज पळयता ह्या वाचपांत दोनीच वडीचें वाचप तें आयज, पूण आयज पळयता हे फारीसेव आनी जोवाचे शीस ते येवन न्हू येवन जेजू लागीं हो प्रश्न करता. म्हणजे कितें तेचे उपास करताले, पूण तांणी एक ते तांचेय आतां ह्यो चाली न्हू, पयलीं एकूच फावटी मोइसेसान एकूच फावटी कर म्हणल्यार, पूण हे फारीसेव आनी जोवाचे शीस वर्साक विकाक 2 फावटी करूंक लागले. एक ट्युजडेयाचे आनी एक थर्सडेजाचे 2 दीस ते उपास करूंक लागले. आनी हे पाळटात म्हणून तांकां दिसतालें ते व्हड पवित्र म्हणून, आनी लोकूय तांकां पवित्र कशें मनीस मानताले. हेंच तांचे भायले हें पळोवन ते भायले हेजेर ते जियेताले. आनी हेंच न्हू ते जेजूचे शीस करिना ते पळोवन तांकां ते भितरल्यान खाता आनी ते जेजूक तो प्रश्न करतात. फारीसेव आमी उपास करता पूण तुजे शीस कित्याक करिना काय म्हणून. आनी जेजू तांकां ह्या जबाबान सांगूंक सोदता की जें कितें आमी करतात तें भायलें नदरेन दुसऱ्यान पळोवंक जाय म्हणून, दुसऱ्यांची बरीं उतरां आयकूंक जाय म्हणून, पूण तें आमचे भितरल्यान कितें बदल जावंक जाय, आमच्या आत्मीक जिविताची बदल जावंक जाय, तें आमकां करूंक तो आपयता. ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. आमकां उपास म्हणलेलो कितें काय? आमी आयज प्रचिताच्या काळांत भितर सरलेले आसात ह्या दिसांनी, आनी आमकां पवित्र सभा उपास करूंक आपयता. आमी आमचो उपास कसलो काय? हांव जाणा, पवित्र सभा आमकां म्हणटा आमी मांस खावचें न्हय, आनी कितें आमकां कितें बरें दिसता न्हू, आमकां कितें बरें करता वा आमी चड कोणाक एट्रॅक्ट तेंच करचें न्हय म्हूण आमकां आपयता. पूण जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, आतां हेंच न्हय, पूण आमकां जायतीं आनिकूय एडिक्शन जाल्लीं आसात. ती आमी सोडूंक जातात काय? आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया. जायते फावटी आमी उपास करतात कित्याक आमकां सांगलेलें आसा ताकाच लागून आमी करतात, पूण आमच्या काळजांतल्यान तें येता काय?
आमी म्हणटात हांव मांस खावची ना, हांव हें जेवचें ना, हांव हें पिवचो ना, हांव पिवपाक बंद करतलीं. पूण तें इगोजीन सांगलां म्हणूच करतात वो आमी तें आमच्या काळजांतल्यान येता वो येना तें आमी चिंतूंक गरजेचें. आनी आयज जेजू आनी पयल्या वाचपान इस्रायल प्रवादी आमकां हो प्रश्न घालतात, हेंच आमकां नियाळ करूंक सांगतात. तर आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी आयज जेन्ना आमी मागण्यांतूय बसता आसतना आमी हाचेरूच नियाळ करुया. आयचो आनी हाचेरूच आमी जेन्ना आमी हें भावार्थन करतना मोगाच्या भावान भयणो आनी भितरल्या आमच्या काळजान करतात तेन्नाच ताका म्हत्व आसतलें, तेन्नाच आमचो जेजू आमचो देव आमकां पळयतलो, आमच्या काळजाक पळयतलो. आयज देखून तो आमच्या काळजाचेर दोडायत आसा. आमी ताच्या ह्या उलयाक आमी जाप दिताय काय, जबाब दितलीं काय, होच प्रश्न आमी करुया आनी पळया जेजू पासत आमी खरो उपास करतात काय, वो आमी आमकां जाय म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक जाय म्हूण, वो आमी आमचे भलायकेक लागून आमी घडये बारीक जावंक सोदतात, वो कोण मोठी ती बारीक जावन ताका लागून आमी जेयनात उपास करतात अशें काय म्हूण चिंतुया आनी देवाचोच आदार मागुया. आमकां घोटाय दी म्हूण, आमकां खरो उपास करूंक आदार आनी बोळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.